जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद. आज आम्ही एकूच उद्देश घेऊन असा हांगा गोंयांत की नीट पेपर हो जो लीक केला ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन आणि स्पेशली 100% अकाउंटेबिलिटी गोज टू धर्मेंद्र प्रधान जो HRD मिनिस्टर एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा. देशभरान 10 वर्सान 152 पेपर लीक जाल्या. 0 कन्विक्शन्स, नॉट इवन वन सिंगल पर्सन अकाउंटेबल. हांगा तांकां पार्टी फोडपाक हांगा बाकीचे ED CBI सगळे वापर करता, पण जे पेपर लीक जातात तेज्या खातीर तांकां एक मनीस सापडना, एक मनीस कन्विक्ट जायना. दिस इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ द सिच्युएशन. लॉ अँड ऑर्डर एज्युकेशन सिस्टम ऑल्सो वी आर ऑल्सो डिमांडिंग दॅट देर हॅज टू बी अ चेंज इन द एज्युकेशन सिस्टम, बिकॉज एज्युकेशन सिस्टमान आमी लाखांनी भुरगे जे रावतात हेका नीट पेपर बी आन्सर करता, बाकीचे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम आन्सर करता, ओनली अराउंड 10% पीपल एक्चुअली गेट द सीट्स. So it is more of a rejection system than a accepting system. So we are demanding की हो complete change in the education system जावपा जाय. आणि ह्या BJP काल सुद्धा त्याने मोर्चा केलो आमचे काँग्रेस हाऊसाचेर. तांकांच त्यांचो विषय खबर ना, कित्याक ते आयल्या त्या लोकांचे तुम्ही बायट्स पळयले असो तांकांच खबर ना. ते म्हणटा म्हारगाई वाडल्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडला, उदक हे मेळना म्हणून आमी हांगा आज आयल्या. अरे सरकार कोणाचो, सरकार कोणाचो, आनी तुमी प्रोटेस्ट करपाक खंय येता. सो आणि लास्टाक कितें म्हाका दिसता देवाक सुद्दां नाका आशिल्लो हो प्रोटेस्ट जावपाक, कित्याक देवाक सुद्दां हे पटना म्हणून तो पावस पडलो आणि ताका छत्रछाया जी दिली ती काँग्रेस पक्षानूच दिली. त्याच्या आमच्याच ऑफिसा सकल रावले ते. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. देशभर हे सगळे युवक पेटल्या. त्याने ज्या तरेन दिल्ली आमचे युवकाचेर ते अक्रॉस पार्टी लायन जाले, ते खंयचे एका पक्षाचे नाशिल्ले, ते भारतीय नागरीक युवक आशिल्ले, फ्युचर ऑफ द कंट्री आशिल्ले. आनी तेंचेर तुमी अनफॉर्च्युनेटली आमी आर्म फोर्सीसाक खूब रिस्पेक्ट करता, बट ज्या तरेन तेंचेर गन सारकी एम केल्ली, दॅट वॉज अ व्हेरी डिस्टर्बिंग सायट. आनी तेंचेर लाठीचार्ज केलो. हे BJPचे कार्यकर्ते ते सिव्हिल ड्रेसान लाठी घेवन तांकां मारपाक लागले. सो वी ऑल्सो हॅव डिमांडेड की सगळे जे केसीस ह्या भुरग्यांचे जाल्या दॅट ऑल्सो शूड बी रोल्ड बॅक. and it's a complete change. There has to be a change in the education system. Our demands will continue. आम्ही गोंयभरात protest दवरला until our problems are solved. These problems are solved and the future of the students is secured. We will continue fighting for it. आम्ही प्रोटेस्ट घडोवन हाडपाक कारण म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसा नीट एग्जामिनेशनाचे पेपर लीक जावन कितले भुरग्यांक त्रास जाता. आनी हे एकदां जायना, डिफरंट एग्जामिनेशन ह्या BJPच्या काळान, BJPच्या सरकाराच्या काळान टोटल 152 पेपर लीक जाल्या ऑफ डिफरंट एग्जामिनेशन्स. आनी आज पासून कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. आख्खो देश मागता की एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हाणें रेजिग्नेशन दिवचें, नाजाल्यार ताका गव्हर्मेंटान सॅक करचो. पूण ते करनात, कित्याक हेवूय बी शामील आसा हे पेपर लिकान. हो आमचो डायरेक्ट आरोप घायलो जाल्यार रॉंग जावचें ना. आनी आमकां अशें दिसता की हेच गव्हर्मेंटूच NTAच्या माध्यमांतल्यान हे पेपर विकतात आनी आपले BJPचे कॉफर्स भरता, BJPचो फंड रेज करता. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा आनी रॉंग जावपाक शकना. कित्याक आज पासून कित्याक ह्या मिनिस्टर रिजायन जायना, हो कित्याक ताका सॅक करना. 25 भुरगे इनोसंट भुरग्यांचो जीव गेल्लो आसा सुसायड करून. कित्या खातीर? कित्याक ते आख्खे वर्सभर शिकतात, 18 वरां, 24 वरां ते बाबडे शिकतात. कोचिंग क्लासीसा वयता, आपल्या क्लासीसा वयता, घराक येवन परतून शिकता. हार्डली 4-5-6 वरां तांकां न्हीद मेळटा. आनी इतलो त्रास केले उपरांत जेन्ना एग्जामिनेशनान पेपर लीक जाता तेन्ना एग्जामूच कॅन्सल जाता आनी तेंचो इतलोय जो हें केल्लो तो निर्फळ जाता, जो प्रिपेरेशन केल्लें तें. आनी त्या खातीर हे भाशेन हें जावपाक पावता. आतां जेन्ना लोक प्रोटेस्ट करतात, जेन्ना भुरगीं प्रोटेस्ट करतात, तांकां पयलीं सद्या मार घालतात. पेंजीम हें केल्लें प्रोटेस्ट केल्लो आमच्या भुरग्यांनी 1000 भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा. दिल्लीय बी कितल्याच भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा. मारला तांकां, रोगदां काडल्या तांची. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेसचो लिडर राहुल गांधी हाकाय बी असो केल्लो आहा. हो निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमा जाल्ले. आनी आमचे 3 डिमांड आसा. एक म्हणटा तो इमिजिएटली धर्मेंद्र प्रधान हांणी रिजायन जावचो, नाल्यार गव्हर्मेंटान ताका सॅक करचो.
दुसरे डिमांड इमिजिएट पार्लिमेंटाक डिस्कशन जावपा जाय ऑन इरेग्युलरिटीज ऑन दीस एग्जामिनेशन जे फेलियर जे जाल्ले आहा हाजेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपा जाय ऑन टॉप प्रायोरिटी. आनी थर्ड म्हणलें जाल्यार इतले जे FIR आनी भुरग्यांक जे त्रास केल्ले आहा ते FIRs विड्रॉ करपा जाय आनी तेंचेर ज्यो पुलीस केसीस बी घातिल्ले आहा त्यो सगळ्यो विड्रॉ जावपा जाय. हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा. आज ह्या घोटाळेबाज सरकाराची देशभर कारस्थाना चालू आसा. देशभर खुबश्या मुद्द्यांचेर लोक आज उलयतात. सगळो घोळ चालू आसा आणि आज आमी हांगा जमल्या एका कारणां खातीर. धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर राष्ट्राचो ताणें रेजिग्नेशन दिवचे ही फकाणां चालू आसा. 89 टायम्स नीट पेपर लीक जाल्लो आसा. नीट इज नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एंट्रन्स टेस्ट जी पळय नॅशनल एजन्सी आसा टेस्टिंग एजन्सी तातूंतल्यान नीट पेपर लीक जातात. आतां हाजेर तुमकां हांव कितें सांगता. भुरगीं डिप्रेशनान आसात. सुइसायडल थॉट्स येतात. आवय बापूय रीण काढून दीसभर काम करून भुरग्यांक शिकयतात आणि हो सरकार भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन खेळटा. चिल्ड्रन आर द फ्युचर ऑफ अवर नेशन अशें एक म्हणणें आसा. आनी आज हें कितें चल्लां. आनी आज समज जर आमी आज बोवाळ मारतात जाल्यार हे FIR रजिस्टर करतात. आमकां आमच्या भुरग्यांक मारतात. तांकां ह्या पुलिसांच्या व्हॅनीन भितर घालून भितर उडयतात. हें कितें चल्लां. आमी आज आयकुचें ना. आज भुरगीं आज भायर सरल्या. तुमकां जेनझी म्हणटो आज काळ दाखयतले. हे सरकाराक कितें तें आज दाखयतले. आमी सगळे हांगा रावल्या. धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिवचे. ही चूक ही चूक ही चूक. हे सरकार सारकें करना. भुरग्यांच्या भविष्या कडेन खेळ करता. आनी मेन मुद्दो जेन्ना आमचो लिडर राहुल गांधीजी हो आवाज काडटा ताणें फक्त एक मागणी केल्ली की पार्लिमेंटान हाजे बद्दल एक डिस्कशन जावचे आनी ताजेर तुमी हल्लो करतात आनी ताका भितर उडयतात. हे आमी कशेंच सोदचे ना. राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. फाटल्या 10 वर्सांत जवळ 150 खेप नीट एक्झामीचे पेपर लीक जाले. पेपर ज्या दिसा आशिल्ले हाचे पयलींच कांय जाणांक हे पेपर मेळ्ळ्यात आनी तांणी ताजो फायदो घेतला. ह्या खेपे अशेंच जालें. पेपर लीक जाले. कांय जाणांच्या हातांत पडले. तांणी ताजो फायदो घेतलो. पूण तें करचे पयलींच ती एग्जाम कॅन्सल करची पडली. आतां एक प्रश्न उबो जाता की जी संस्था ही एग्जाम घडोवन हाडटा ताजे जे ऑफिसर्स आसात तांचे चवकशी जाली ना. तांकां कांय शिक्षाय जाली ना. आनी अशे तरेन ज्या भुरग्यांनी रात दीस त्रास काडून अभ्यास केल्लो परीक्षेची तयारी केल्ली तांचेर ह्या लोकांनी अन्याय केलो. हातूंत जायत्या भुरग्यांनी निराश जावन आपलो जीव पसून गेलो. तातूंत गोंयचो एक भुरगो आसा. हाजी ह्या सरकाराक कांयच पर्व ना. कितले जीव जरी गेले जायत तांकां आपली सत्ता चड म्हत्वाची दिसता. आनी देखून हाजो प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना आमचे भुरगे दिल्ली जंतर मंतराचेर एकठांय आयले तेन्ना ह्या निष्पाप विद्यार्थ्यांचेर ह्या BJP सरकाराच्या पुलिसांनी फक्त लाठीमार केलो ना, तांचेर अत्याचार केले. तांकां मार खावचो पडलो. कितलेशे लोक जखमी जाले. पूण हाजी पर्वा ह्या सरकाराक ना. तांकां इल्लेंय वायट दिसलें ना त्या निष्पाप भुरग्यांचेर अत्याचार करपाक. आनी तांकां तेंको दिवपाक आमचे फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल सारकेले लिडर जेन्ना प्रधानमंत्र्याच्या घरा कडेन गेले तांकां ते हाडायले ओके, पूण तांचेरूय अत्याचार केले.
तांकां उबारून व्हेले, तांकां मारले, ही लोकशाही न्हय. लोकशाहीत आपले विचार व्यक्त करपाचो जण एकल्याक हक्क आसा. तूं सांगता तेंच खरें अशें मानपाची गरज ना. पूण ह्या बीजेपीच्या काळात जर कोणें जर चूक दाखोवन दिली जायत जाल्यार ते ताका देशद्रोही म्हणटात. चूक दाखोवन दिवपा जायना ह्या राज्यांत. हें अशेंच चलत आयलां. आनी काल पणजे ह्या लोकांनी एक मोर्चा काडलो आनी आमच्या पक्षाच्या ऑफिसा कडेन घेवन आयले. म्हाका दिसता लोकशाहीत असो निशेध व्यक्त करपाचो किंवा एक मोर्चा काडपाचो एक पद्दत आसा ती विरोधी पक्षाची जबाबदारी. पण हांगा वेगळेंच घडलें. हांगा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे तांचे ऑफिस बेरर्स हे सगळे त्या मोर्चान शामील जाले. आनी थंय तांणी आमचे जे पळय कितें आमचे विशीं जे शब्द वापरले ते आयकले जाल्यार आमकां लज दिसली. ही लोकशाही न्हय अशें आमी केन्नाच पळोवना. पूण हें काल पणजे घडलें हाजो आमी हांगा जाहीर निशेध करतात. तशेंच आमच्या राहुल गांधीचे आनी हेर लिडरांचेर जे दिल्ली अत्याचार जाले, भुरग्यांचेर जे अत्याचार जाले ताजोय आमी आज हांगा निशेध करतात. हे अशें फुडें घडचें न्हय हाची जतनाय ह्या सरकारान घेवची. लोकशाहीचो आदर राखचो. लोकशाहीन जे घट्टेन जे आमकां जे हक्क दिल्यात ताजे तुमी पायमल्ली जावपाक दिनाकात, ते नश्ट करनाकात. जण एकल्याक आपले विचार व्यक्त करपाचो अधिकार ह्या घटनेन दिल्लो आसा. पण तुमी फक्त कितें म्हणटात, कितें जर केलें जायत हिंदू खतरे में है, हाजे शिवाय तांचे कडेन आनी कांय ना. एक काळ आशिल्लो, कांय वर्सां पयलीं ह्या देशाचो राष्ट्रपती एक मुस्लीम आशिल्लो, ह्या देशाचो प्रधानमंत्री एक सीख आशिल्लो. तेन्ना हिंदू खतरे में नहीं थे. आज ह्या देशाचो राष्ट्रपती हिंदू आसा, प्रधानमंत्री हिंदू आसा, गृहमंत्री हिंदू आसा, ह्या राज्याचो मुखेलमंत्री हिंदू आसा, आनी तरी सुद्धा हिंदू खतरे में है. हें कशें तें तुमी पळयात, हाचेर विचार करात. हांचे कडेन कांय येवजण ना देशाक फुडें व्हरपाची किंवा आमच्या जे जिजंत आसा तांच्या जिवनात कितें उजवाड घालपाची येवजण हांचे कडेन ना. आनी फक्त हिंदू खतरे में म्हणप आनी लोकां मदीं फूट घालून आपूण राज्य करप इतलेंच हांचे कडेन आसा.